पयलीं म्हळ्यार सोमारच्यान पैराच्या मायनिंगा वयल्यान मयेच्या अंतर्गत ई ऑक्शनाच्या मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। मये गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक कोर्टान स्टे हाडला। तरी लेगीत कोर्टाचो आदेश भायर मारून बेकायदेशीरपणान येरादारी सुरू आसा असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा। तिडिकल्या लोकांनी फाटल्या मंगळारा रस्त्यार देऊन मिनाची येरादारी आडयल्ली, जाल्यार बुधवारा मिनाचे येरादारी विरोधात प्रशासकीय यंत्रणांक निवेदन दिले। मात कांयच हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान शेनवारा तिडिकले लोक रस्त्यार परतून देवले। 4 दीस पयलीं आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली रिगार्डिंग ट्रान्सपोर्टेशन मया गांवच्यान करपाचो ना। तुमकां एक स्मॉल हे सांगता गजाल हांगा जवळ जवळ 4 दीस पयलीं हांगाच्या नागरिकांनी इलिगल हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जाता म्हणून कंप्लेंट दिल्ली आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटाक दिल्लेली आसा, पुलिसांक दिल्ली आसा, मामलेदाराक दिल्ली आसा, कलेक्टराक दिल्ली आसा, लोकल MLAक दिल्लेले आसा की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा पळय तो खंयच्या बेसचेर चालू आसा तो। कारण आमकां जितकी म्हायती आसा त्या प्रमाणे हांगासर क्लियरली हायकोर्टान जजमेंट दिल्लेलें आसा किंवा ऑर्डर दिल्ली आसा की विलेजींच्यान ट्रान्सपोर्टेशन करूंक दिवपाचो ना। आनी आयज जर हांगा आमचें सिच्युएशन जर पळयत न्हू फ्रॉम पैरा टू बिचोले पर्यंत जर आमी तिके पर्यंत जर रूट पळयलो जाल्यार हो जो रूट जो आसा पळय रोड जो आसा तो एकदम अशीर आसा। हांगा 2 ट्रक सुटाना फर्स्ट ऑफ ऑल। आनी दुसरी गजाल शिरगांव पैरा टू शिरगांव DB बांदोडकर म्हणून हांगा क्लियरली तेंच्यांनी मेन्शन केल्लेलें आसा की ट्रान्सपोर्टेशन शूड बी फ्रॉम CCPL DSP शिरगांव बांदोडकर जेटी शिरगांव म्हणून बरयल्लें आसा। म्हणजे तूं 3 ते 5 किलोमिटरा भितून थंयसर आसतना तुमी 30 किलोमिटर कसो व्हरता। दुसरी गजाल थंयसर चौगुल्याची ऑलरेडी जेटी आसा थंयसर 3 किलोमिटरा भितून थंयसर कित्याक तुमी ट्रान्सपोर्टेशन करून बार्ज लोडिंग करिना, गांवांतसूनच व्हरोंक जाय कित्याक म्हणून खंयसर तरी हितून काळें बेरें आसा हेजे एक आमकां डावट येता। तो ते लेटराचेर तेंच्यांनी आमकां मामलेदारान कलेक्टरान हांगासर क्लियरन्स दिवपाचें, जो कन्सर्न जे ऑर्डर्स आसा पळय त्यो दाखोवपाचे की हां ह्या कोर्टान बाबा हांगासून वचपाक परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून। आमी मायनिंगेच्या अगेन्स्ट ना, आमी ट्रकवाल्यांच्या अगेन्स्ट ना, मायनिंग जावपाक जाय, सगळ्यांक रोजगार मेळपाक जाय, अवश्य बरोबर आसा। पूण हायकोर्ट जेन्ना ऑर्डर दिता त्या हायकोर्टीच्या अगेन्स्ट जेन्ना पळय येता म्हणजे तुमचे खंयच्या तरी दादागिरी हांगा चल्ल्या। पूण जो पर्यंत सारकें प्रॉपर चॅनलांच्यान परमिशन येना तो पर्यंत गांवांच्यान मये गांवच्यान हो ट्रान्सपोर्टेशन दिवपाक आमी दिवचें ना। भले आमकां तेंचे भितर उडोवनी 8 दीस उडोवनी, म्हयनोभर उडोवनी, आमी फाटीं सरपाचें ना। कारण हांगासर जिवन मरणाचो प्रश्न आसा। हांगा 3 स्कुलां लागता, हांगासर हेल्थ सेंटर आसा, हांगासर घरां एकदम रोडाच्या कुशीक आसा, स्कुलां आसा, भुरगीं सकाळ फुडें स्कुलाक वयता दनपारां येतात आनी हे टायमार हेंचो कंटिन्यूस आहे। आतां तुमी हांगासर पळयत जाल्यार कंटिन्यूस कशे ट्रक लायनीक लागला ते पळया तुमी। आमची एकच मागणी आसा सरकारा कडेन, डिपार्टमेंटा कडेन, हायकोर्टाची जी ऑर्डर दिल्ली तेज्या अगेन्स्ट जर त्यांनी हायकोर्टान आनीक जर सांगला की गांवांच्यान व्हरचें म्हणून ती ऑर्डर हाडून दाखोवची। तुकाराम सावंत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।